लाटंबारसे कासरपाल पंचायतीची ग्रामसभा सरपंच डॉ. रामा गावकर हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली। हे ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी पंचायत सचिवाच्या कारभाराचेर टिका केली। दनपरा हो सचिव गायब जाता देखून आमची कामां अडून उरतात अशी खंत ग्रामस्थांनी उक्तायली। जाल्यार पंचायत सचिव आपल्याक लेगीत केअर करिना अशें सरपंचान सांगले। पंचायत वाठारांतल्या बेकायदो प्लांटाड कारवाय करपाची गवाय सरपंचान ह्या वेळार दिल्या। हे माझे लेटर आसा हे पळय जे हांवें ऑलरेडी केल्लेले आसा। डेट आसतली डेट आसा 6 जानेवारी 2025। कित्याक तेणी स्वताहून एक फावटी म्हाका म्हटलें की सरपंच ना येयल्यार जाता, आपूण तुजी गरज ना आनी तूं कोणाक कंप्लेंट करता तेका कर, डायरेक्टराक करता कर, वयर कोण वयर आनी तेज्यान कोण तुजो आसा थंय सुद्दां केल्यार तुवें जाता। कारण अशे इश्यू जावं लागले हो म्हाजे सायनी शिवाय आपूण सगळें दिवं शकता म्हणटा आनी अशें तेणी केल्लेलें आसा। प्रोसिडींग कायद्यानुसार हांवें ते कन्फर्म करूंक जाय, कारण हांव ती मिटींग ही करता डिसायड करता, पूण ते कन्फर्म करच्या शिवाय तेणी खुबशे फावटी NOC आपूण सायन मारून दिल्लेले आसा। आनी ह्यो जर कंप्लेनी आसा त्यो BDO पर्यंत हांवें खूब फावटी पावयल्लेले आसा। लोकूय भुरगे म्हाका येवन सांगता, आमी फोन केल्यार सांगता तुमचें काम कितें आसा, काम कितें उरला तुमचें ना। तो गव्हर्मेंट सर्वंट तेका वर्किंग टायम आसा त्या टायमान तेणी हांगासर येवपाक। आनी इश्यू आसलेलो तो एक भटक्या गुरांचो आसलेलो, तो जागा आतां अवेलेबल करून ती गव्हर्मेंटाची स्किमीनुसार आमी तेंची वेवस्था हांगासर करपाचें हें आमी आतां फुडें सरतल्यो। आनी बाकीचो आसलेलो तो एक इल्लिगल प्लॉटिंगेचो आसलेलो, नानोड्या जायत आसा तेजो आसलेलो इश्यू, तेजी आमी ऑलरेडी शोकस नोटीस काडलेली आसा आनी ती फुडें डिमोल्युशनाक येतली अशें हांवें ते आमचे जे नागरीक आसले तेंच्या फुडें हांवें ते मांडणी केल्ली आसा। आनी जे बाकीचे आसलेले ते रिगार्डींग गटाराचे आसलेले, कारण आतां परत फुडें मॉन्सून येतलो ती तांकां हांवें आश्वासन दिलां की ते ह्या फावटी गटाराचो प्री मॉन्सून आनी पोस्ट मॉन्सून सगळे दोनूय वेवस्था वेळेर जातली इतलें तांकां हांवें एक आश्वासन दिल्लें। सेक्रेटरी आयज आमचे लाटंबारसे पंचायतीचो आहा पळय तो सांजच्या टायमार हांवें हाफ डे येता कामाक आनी वयता, खंय वयता थंय बी आमकां गाडी एकी कडेन तो एकी कडेन। आनी बारीक कामाक जर आमी बर्थ सर्टिफिकेट ही जर हांगा जर आमकां तो दिवं शकना, प्रोवायड करूं शकना, आमकां बिचोले वचचें पडटा। हांगा सेक्रेटरीची आमकां कांय गरज ना तशी, कित्याक बिचोले ऑलरेडी मेळटा। आनी ते दिसा हांव 3 दीस येयलो कामार रावन येयलो जाल्यार 3 दिसा व्हरना गायब सांजच्या टायमार। हांव BDOन गेलो थंय ते सांगता। लास्ट हांवें कॉल केलो BDO म्हणपाक तुमी तेजी कंप्लेंट घाला हें घाला। आनी तेज्या उपरांत आमकां आयज कळोन येयलें की सरपंचाक तो सांगता की सरपंच नसल्यारूय जाता। म्हणजे हेचो अर्थ कळटा की हेज्या कडेन खंयची तरी पावर मिसयूज करता। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।